सर कालच निर्णय आयिल्लो आसा लोकसभेचो इलेक्शनाचो आनी सावथ गोवा आमी पळोवपाक वचत की पयलीं म्हणटाले की 40,000 मतांनी जिखून येता भाजपाचो जो उमेदवार आसा आनी तुमी म्हणटाले तुमी सुद्दां म्हणटाले की सांग्या वयल्यान तुमी 7-8,000 तरी मतांचे मताधिक्य दितले. कितें जालें अशें की जितली मतां तुमी विचार करताले भारतीय जनता पार्टी कमी येवपाक खंय कमी पडले अशें दिसता तुमी? ना पळय, दक्षिण गोंयान भितर खऱ्यांनीच आमकां दिसतालें की ज्या रितीन आमचे संघटनकारी आसा, ज्या रितीन कार्यकर्ते जोमान काम करताले, बरें निश्ठेन काम करताले, आमचो मतदारसंघ हो निवडून येवपी. पूण हें जे रिवर्स पोलरायझेशन जालां तुमी पळयलें आसतलें सगळ्या मतदारसंघांनी. जेन्ना निवडणुको जाता त्या दिसाक पसून मतदारसंघाच्या 50% पोलिंग बुथाचेर काँग्रेसीची यंत्रणाच नाशिल्ली, पोलिंग एजंट पावले ना. अशा परिस्थितीन भितर वाहनां नाशिल्लीं, मतदारां हाडपाक नाशिल्ले. आनीक एक चमत्कार अशें म्हणपाक जाता, जे आयज पर्यंत लोक म्हणटात की भारतीय जनता पार्टी कॉम्युनल पार्टी, आयज खरे रंग आमकां पळोवपाक मेळटा की जेन्ना धार्मीक संस्था किंवा धार्मीक जाग्या वयल्यान भारतीय जनता पार्टीच्या विशयी अपप्रचार जाता आनीक हे जे पोलरायझेशन करपाक जे कारणीभूत आसात त्यो धार्मीक संस्था आसात. आनी आयज आमी पळयतात की जरी कार्यकर्ते नासले जाल्यार धर्मसंस्थेंतल्यान जो प्रचार जालो तातूंतल्यान हो मतदारसंघ गेलो. कारणां वेगवेगळी आसतलीं बी आमी ऐन वेळार एक नॉन पॉलिटिकल कॅन्डिडेट जाका पक्षा कडेन संबंद नाशिल्ले नॉन कॅडर कॅन्डिडेट आयलो, ते आमकां कन्विन्सिंगाक एक मातशें कठीण गेलें. पूण शेवटाक आमी होय मार्ग कोपअप केल्लो. तिसरी गजाल आसा जी आमी पळयतात की RG फॅक्टर, जो रिव्होल्युशनरी गोवन्साचो जाणें आमची म्हणजे सांग्यार पळयलें जर जायत जे आमचे मायनॉरिटी बुथ्स आशिल्ले, डॉमिनेटेड बूथ आशिल्ले, तातूंतल्यान 2-3 मतां पडटात. आनी आमचे जे आतां पर्यंत आमकां मताधिक्य दिवपाचे म्हणजे हिंदू मतदारसंघ बूथ आशिल्ले, हिंदू बूथ आशिल्ले, तांचे वयल्यान आमी पळयतात की 30, 40, 50 मतां वचपाक लागले. सो हो एक रिवर्स RG फॅक्टर जाल्लो आसा. अशें अनेक कारणां आसात जाका लागून ह्या निवडणुकीन भितर आमकां जाय तें यश मेळ्ळें ना. सो प्रमुख एक कारण आसा तें धार्मीक संस्थेचो जो पोलरायज करपा खातीर वांटो. दुसरी गजाल आसा कॅन्डिडेट आमचो नवो नॉन पॉलिटिकल आनीक नॉन कॅडर. आनी तिसरी गजाल आसा की आमचे RG हाणें आमची वोट्स जी खाली ताजे खातीर आसा. आनीक गजाली आसा तुमी पळयतले की कांय प्रमाणान आमकां जो ओवरऑल आसा अभ्यास करपा सारको ट्रेंड आसा जर पळयलो जर जायत ऑल इंडिया ट्रेंडाचो एक फटको आमकां बसलो आसा की खंय चुको जाल्या त्यो आमकां परत एक फावटी ताचेर संशोधन करचें पडटलें. तुमी खूब वाठारां भोंवले, तुमी कुंकळ्यां भोंवले, तुमी हेर जाग्यांनी भोंवले, थंय कशें तुमगे रिस्पॉन्स मेळ्ळो? ना कुंकळी मतदार हांव तेंच म्हणटा की कुंकळी मतदारसंघ पसून आसतलो. हांव काणकोण भोंवला, कुंकळी भोंवला किंवा वास्को भोंवला किंवा मार्मुगांव भोंवला, केप्यान भितर मिटींग लायल्या. ह्या सगळ्या हातूंतल्यान जे कितें लीड मेळपाक जाय आमच्या प्रयत्नाक निश्चित यश आयिल्लें आसा. खूब मोठो म्हणजे हाच्या पेक्षा वायट परिस्थिती जाता आशिल्ली अशें दिसता. वोट शेअर चडला सो दिसता तुमकां बाकीच्या? आमचो तसो पळोवपाक गेल्यार भारतीय जनता पार्टीचो वोट शेअर चडला. पण जे चवथो फॅक्टर म्हणजे युनिफायड म्हणजे ऑपोजिशन जालें ताचे खातीर स्प्लीट तांच्यो जाली ना. आम आदमी पार्टी काडपाचे आशिल्ले ते तांचे गेले ना किंवा बाकीचे जे पक्ष आसात ते सगळे सॉलिडली एका बरोबर आले. गोवा फॉरवर्डान वेगळी भुमिका घेतली ना, आम आदमी पार्टीन वेगळी भुमिका घेतली ना. सो ताचे खातीर जी स्प्लीट जावपाची TMC आसतली किंवा बाकीचे स्प्लीट जी जावपाची आशिल्ली बारीक बारीक ती जाली ना आनी ती कॉन्सॉलिडेटेड वोट्स आयली. सो पॉलरायज्ड कॉन्सॉलिडेटेड आनीक RGP फॅक्टर. आमी प्रत्येक वेळ पळयतात की सालसेतचो फॅक्टर की BJP प्रत्येक वेळ येता पर्रीकरा टायमाचेर वता मिशन सालसेत करपाक वता. हो मिशन सालसेता भितर तुमी फाटल्याच फावट कुडचडेचे आमदार जावन निलेश काब्राल ताजे मंत्रीपद काडून आलेक्स सिकेरा दिले. मागीर IDC आसा ती हाजे कडेन आसा. कितें फायदो जाता पळोवपाक गेल्यार तर आमकां लोकांक तर पळोवपाक गेल्यार कांयच फायदो जायना. सो मिशन सालसेत ह्या फुडें कितलो विचार करपाक पडटलो? भारतीय जनता पार्टी आमी जे प्रूव करपाक वतात की आमी नॉन कॉम्युनल आनी आमी सगळ्यांक एक साथ बरोबर घेवन वतात. आमकां सगळे धर्म सारके
ह्या हेतून आमी सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास हो संपादन करपाक वतात आनी तातूंत भितर म्हाका दिसता की आमी खंय तरी फसता काय कितें. आमी कॉम्युनल नाच. आमी पळयल्यार की आमचे भितर जे मायनॉरिटी आमदार आसात ते सॅटिस्फायड आसात, पूण लोक बिलीव करना आमकां की ते जाता म्हणून. एका सायडीन जर तुमी पळयलें जर जाय टोटल पॉलरायझेशन जाता आनी म्हणटात मात की बीजेपी कॉम्युनल म्हणून. सो सालसेत मिशन जावं हेच ताजेच भाग की आमकां प्रूव करचें पडटा की आमी नॉन कॉम्युनल, आमी सगळ्यांक बरोबर घेवन वतात आनी आमची विचारधाराय ती आसा. पूण तातूंत भितर आमची फसगत जाता काय दिसता म्हाका. डिफेक्टर येयल्ले तुमकां खूब जाण येयल्ले भितर येयल्ले ते फायदो जाला कितें काय वोटींग जालें ना. दिसता की बाय एंड लार्ज लोकांक ते आवडले ना. पीपल आर नॉट हॅपी अबाउट दी डिफेक्शन्स. ह्या निवडणुकीच्या निकाला वयल्यान आमकां कळटा की डिफेक्शन आसा पळय न्ही, तांचे मतदारसंघ आमी पळयले जाल्यार तांचे बरोबर डिफेक्ट जाल्ले आमदारां बरोबर मतदार आयले ना आनी तांकां धडो शिकोवपाचे एक प्रण केलो. हाजे वयल्यान कळटा. तुमी सांग्यार पळयलें जर जाय जाल्यार खुबशे लोक म्हणटा की सांग्यार आमकां सांग्यार जे कॅल्क्युलेशन आसा 32 वर्सीस 68%, 32% मायनॉरिटी आसा आनी तरी आसतना आमी सादारण ते 6,000 लिडाक लागीं पावले. भारतीय जनता पार्टीक आमी सादारण 6,000 लिडाचे आयले, कळ्ळें न्ही. केप्यान भितर म्हाका दिसता की आमचो सहभाग ना जर जाय जाल्यार अजून खूब मोठ्या प्रमाणान काँग्रेस लीड घेता आशिल्ली. अशे अनेक मतदारसंघ आशिल्ले, कुंकळे आसतले, अजून फुडें लीड वता आशिल्ली. सो हे खातीर म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टीन म्हजेर जी जबाबदारी दिल्ली, म्हजे मतदार सोडून बाकीच्या मतदारसंघान भितर पसून ती आमी सक्सेसफुली केल्ली आसा. रिजल्ट्स त्या प्रमाणे म्हणजे सॅटिस्फायड ना, लिटल बीट डिसअपॉयंटेड अशे रिजल्ट आसात. पूण हांव पूर्ण समाधानी आसा की म्हज्या सांगे मतदारसंघांतल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी म्हजी स्वताची पंचायत म्हाका 1,700 म्हणजे आमी 2200 मतदारसंघ मतदान जालें आनी तातूंतल्यान आमकां लीडच मेळ्ळा ती 1700 लीड मेळटा, कळ्ळें न्ही. म्हणजे जे जाग्याचेर आमच्यो सगळ्यो पंचायती लीड आसात. आमचे उगे पंचायत लीड आसा, भाटी पंचायत लीड आसा, वाडे पंचायत लीड आसा, नेत्रावळी पंचायत लीड आसा, रिवणा पंचायत लीड आसा, कावरे पिल्ला पंचायत लीड आसा, मलकर्णे पंचायत लीड आसा. 7 सातूय पंचायती लीड आसा. म्हणजे फक्त एक नगरपालिका आसा, त्या नगरपालिके भितर आमकां 400 मतां जे मायनॉरिटी आसा, जातून भितर मायनॉरिटी वोटर्स चड आसात, तातूंत भितर 400 मतांची हें जाल्ली आसा. सो ओवरऑल आमी सादारण ते 6,000 मताधिक्य म्हणजे लीड आसा ती आमी भारतीय जनता पार्टीक दिल्ली आसा. जरी ती आमी 5,500 म्हणले तरी आसतना आमचे जे वोट्स बाकीचे बॅलट आसात ती धरली जर जाय जाल्यार निश्चितपणान आमी एक बरी अशी लीड गोंयान भितर आमच्या हातून दिल्ली आसा.